I didn't have that many friends initially. मागीर ते friendship वाढली की आम्ही बिल्डिंगेन Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to another episode of Goa Platform. तुम्ही चित्तात असतली आज हांव खंय आयला काय म्हणून. सो आज हांव आयला गोंयकार घरान जे जावन आसा श्री विजय सरदेसाय हांचे घर, जे आमचे MLA आनी रिसंटली ते गोंयचे राखणदार म्हणूनय तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा. सो लेट्स गेट इनटू हिज पर्सनल लायफ. So I'm very happy to do this episode with you because हांवें केन्नाच चिंतून नाशिल्लें की आमी केन्ना अशी फेस टू फेस उलयतली कशी. हांवें सदांच तुमकां एज अ पॉलिटिशियन स्टेजीर पळयलां जंय तुमी खूब सिरियस आनी स्ट्रिक्ट आसतात. पूण आयचो जो एपिसोड आसा तितून आमी तुजी एक डिफरंट सायड जाणून घेवया. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्हेरी बिगिनींग. सो आज आमी जेका विजय सरदेसाय म्हणून वळखतात, सो तुमचें भुरगेपण कशें आशिल्लें? म्हजें भुरगेपण म्हणल्यार अशें की हांव तिसरो चलो म्हणजे फॅमिलीन. दोन व्हडल्यो भयणी आशिल्ल्यो. हां. दोन व्हडल्यो भयणी म्हणल्यार बऱ्यो 9 वर्सान 10 वर्सान व्हडल्यो म्हजे परस. तांचे मागीर हांव मातसो धाकटो आनी तशें म्हजे बरोबर सेम एज ग्रुपाचेर दुसरी भावना नाशिल्ली. आनी एक दुसरें म्हणल्यार की म्हजी हॉबी एट द यंग स्टेज ऑफ माय लायफ वॉज रिडींग. एक इतल्या खातीर की म्हजो मामा आशिल्लो रविंद्र केळेकर, जो गोंयचो पयलो ज्ञानपीठ आनीक साहित्य अकादमी आनीक पद्मभूषण. सो ताणें म्हाका एक रिडींग हॅबीट इनकल्केट केलो. तेन्ना आमी पयशे कितें 1 रुपया पर डे जर मेळिल्लो जाल्यार 30 रुपया तुजे जाताले. सो ते पयशे साल्वार करून एक नॉवल घेवप. त्या टायमार भुरगेपणांत पयलीं हार्डी बॉयज तें वाचप. सो एंटायर हें वॉज अबावट सेवींग सम मनी टू बाय अ बूक. सो ताणें म्हाका एक हें लायलें की तुका 100 रुपयाची पुस्तकां तुज्यान म्हयन्याक घेवं येता आनी पयशे आपूण दितलो. सांबारी बूक स्टॉलान वचपाचें आनी घेवपाचें. म्हाका पयलीं डावट लागिल्लो हाजें जातलें काय. 100 रुपया म्हळ्यार खूब आमकां तेन्ना. पूण जेन्ना ते घेवपाक लागलो आनी वाचप खूब जालें, सो मागीर म्हजें अशें एक ट्रान्जिशन जालें टू ताजेच गायडन्साचेर टू रीड अबावट रिव्होल्युशनरीज. कित्याक यंग ब्लड जेन्ना आसता तेन्ना तूं गांधी पयलोच वाचलो, जिजस क्रायस्ट पयलोच वाचलो जाल्यार जायना तें. पयलीं तुका तसोच तरणाटे रगतान जेन्ना तूं म्हणल्यार यू वॉन्ट टू फायट अगेन्स्ट द सिस्टम, अशें जे अन्याय जो जाता ताजे विरुद्ध आपूण लढटा तें म्हजें भितर उरलें. तें हांवें खूब वाचलें. म्हणल्यार मे बी 5th स्टँडर्ड आय हॅड रेड समथींग अबावट द कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो. म्हणल्यार शे गवारा नाजाल्यार होचिमी नाजाल्यार अशें म्हणल्यार फिदेल कास्त्रो, क्युबन रिव्होल्युशनरी वॉर. ताजेर हांवें खूब अशें वाचिल्लें, चड करून लेफ्टिस्ट लिटरेचर. मागीर आमचे हांगा सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग. ताणें म्हाका म्हज्या मामान अशें सदांच सांगिल्लें की हें सगळें करून लास्टाक तूं गांधीचेर पावतलो म्हणून. ताजे पयलीं तुवें खूब वाचूंक जाय बरें जे आमचे नॉट ओन्ली द नॉर्मल नॉवल्स बट समथींग वीच आर क्लासिक्स ते वाचप. म्हणजे वाचन म्हणजे वॉज अ मेजर फोकस. आनी म्हाजो बापूय क्रिकेटर आसलो. सो बापायन म्हाका एक हें घाल्लो की क्रिकेट शिकप आनी क्रिकेट बरो खेळूंक जाय म्हणून. सो क्रिकेटूय हांव बरो खेळटालो. सो दॅट वॉज दीस आय डिडंट हॅव दॅट मेनी फ्रेंड्स इनिशियली. मागीर ते फ्रेंडशीप वाडली कित्याक आमी बिल्डिंगेन रावतालीं, बरोबरचे भुरगे जाले. आमचे फॅमिलीन तशें म्हजे एज ग्रुपाचे फ्रेंड नाशिल्ले. आशिल्लो तो आतेभाव वास्कोचो अशें. सो तशें करून मागीर एक ग्रूप जावपाक लागलो. ग्रूप वीच टील डेट म्हजे फ्रेंड आहात ते आज मेरेन. म्हणल्यार जे म्हजे 5वे एक फ्रेंड आशिल्ले ते आज मेरेन म्हजे बरे फ्रेंड. तशें करून म्हणजे भुरगेपण जें गेलें तें भुरगेपण वॉज मोर अबावट बींग फोकस्ड ऑन ट्रायंग टू फायट इनजस्टीस अशें धरप की क्लासीन वचून कोण जर सर हें करता चड आपलें हें दाखयता जाल्यार ताजे विरुद्ध कशें करप, अशें एक रिवोल्ट करप कसो हें
पयलींच्यान म्हणजे तकलेन आशिल्लें. म्हणजे फायटींग स्पिरीट पयलींच्यान फायटींग स्पिरीट हॅज कम बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन दॅट आय हॅड, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ रिडींग. हय, पूण त्या टायमाचेर तुमकां समज आशिल्ली आतां रिडींग करता, बिकॉज आतांच्या भुरग्यांक म्हणल्यार आतांचे तेंच मातशें दुसऱ्या भुरग्यां परस एक 2-3 वर्सां तरी अशें मातशें बेगीन शें जालें म्हाका. बट आय एन्जॉयड इट. I like to read current affairs. I like to read politics. So 1977 तेन्ना इमर्जन्सी जाली. तेन्ना म्हजे मामाकूय अशें तांणी म्हळ्यार वॉन्टेड जालो तो. सो तेन्ना इमर्जन्सी ही सारकी न्ही, आणीबाणी म्हणटाले पळय इंदिरा गांधीन घाल्ली, ही सारकी न्ही हाजेरय म्हाका एक म्हजें मत आशिल्लें. हांव तेन्ना 7 वर्सांचो. सो मागीर जनता पार्टीचो रूल आयलो. मागीर जनता पार्टी कशी पडली, मागीर हें सगळें मिन्स पॉलिटिक्स आय वूड फॉलो एट अ व्हेरी यंग एज, एंड आय स्टार्टेड टू हॅव अ लायकिंग फॉर इट भुरगेपणांतल्यान. सो विथ टायम कितें चेंज जालें? म्हणल्यार आतां भुरगेपणान तुमी म्हणटात की तुमी खूब फोकस्ड आशिल्ले. सो विथ फोकस म्हळ्यार कशें, आय डोंट नो वेदर इट वॉज अ फोकस, बट इट वॉज मोर अबाउट लर्निंग. नाव आय एम इन इट न्ही. पयलीं कशें आशिल्लें, इट्स लायक अ थर्ड पर्सन वॉचिंग अ क्रिकेट मॅच फ्रॉम आउटसायड. भायल्यान तुका खूब दिसता आपूण असो स्ट्रोक मारपाचो हें करपाचो, बट ऑन द पीच वेन यू आर फेस टू फेस एंड यू आर फेसिंग इट प्रॅक्टिकली, तेन्ना तुका दिसता की तूंच यू आर फेसिंग इट, यू आर अलोन देर. सो तें डिफरन्स जालां. त्या टायमार भायल्यान खूब अशें एक होप आनी पेंट करूंक जातालें पिक्चर, की आपूण अशें करपाचो आनी कितें तें आतां स्वता करचें पडटा. इतलेंच डिफरन्स. पूण जाता म्हाका म्हज्या लायफान हांवें पळयलां अशें की तुका राजकारणी जावपाक म्हणजे एक राजकारण्यांतल्या फॅमिलींतल्यानूच येवंक जाय अशें कांय ना. म्हजी फॅमिली तशी राजकारण्यांतली फॅमिली, राजकारणान आशिल्ली फॅमिली न्ही. मामा पसून आशिल्लो तो, बट एक साहित्यीक आशिल्लो. सो तशें आय डोंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फॅमिली, बट येट आय एम अ पॉलिटिशियन and I enjoy my politics. I still do the reading the type I used to do before. फक्त आता पुस्तक घेऊन म्हाका एक म्हणजे पुस्तकाचें एडिक्शन एकदां सुरवात केलें तें कशें तरी सोंपोवंक जाय. तेन्ना हांव मागीर सगळें दुसरें कांयच हें करना. आय जस्ट शट माय सेल्फ आउट. तें आतां करूंक आय कांट अफोर्ड, कित्याक लोकांचे फोन येतात, कामां आसतात. सो तें हांव मातशें अवॉयड करता अशीं व्हडलीं पुस्तकां वाचपाक. पुणून केन्ना जेन्ना ट्रॅवल बिवल करता तेन्ना हांव एक पुस्तक घेवन तें पुस्तक सोंपयता. नाजाल्यार आतां मेनली मुवीज एंड ऑल दॅट. बट आय कीप माय सेल्फ बिजी एंड आय एन्जॉय इट. सो प्रत्येक पॉलिटिशियन आपलो एक लूक ठरयता. म्हणल्यार थोडे कोटी घालतात, थोडे कुर्ता घालतात. सो तुमी शर्ट घालता, सो तेजी स्टोरी कितें? शर्टाची स्टोरी अशी की म्हाका हांव सामको कंपल्सीव खूब घेवपी आशिल्लो. म्हळ्यार अशी भायर गेलो एक चरागदीन म्हणून एक शर्ट कंपनी आहा मुंबय, ती फकत एकूच जाग्यार मेळटा, ती वूड हावस रोड कोलाबा. थंय कशें आसतालें की 10 शर्टां घेतल्यार एक शर्ट तुका फ्री मेळटा. सो आमी 10 घेवप, खूब घेवप ती, आनी ती मागीर घालप ना म्हणून घरान दवरप. पूण नेक्स्ट टायम येतना परती घेवन दिसप फुडल्या खेपे मुंबय. सो म्हाका एक अशें हें करूंक जाय आशिल्लें की आय वॉन्टेड टू बायंड माय सेल्फ सच अ वे दॅट आय कांट बाय नॉर्मल शर्ट्स. सो हांवें म्हजे खातीर एक डिजायनशें केलें, जें तुमी डिजायन केलें. डिजायन म्हळ्यार अशें तकलेन केलें, जें मागीर आतां एक ट्रॉय कॉस्ता म्हणून एक बरो डिजायनर आसा मुंबयचो तो, पूण गोंयकार माजोड्डेचो. सो तो म्हणजे शिंवता. सो आतां हांव ताजेच मनान वचून घेवंक शकता, भायर अशेंच वचून चकचक करून घेवंक शकना. सो दॅट वे आय एम रिस्ट्रेनिंग माय सेल्फ फ्रॉम बायींग नॉर्मल शर्ट्स. सो आय डोंट वेअर नॉर्मल शर्ट्स एट ऑल. टी शर्टां घालता हांव, नॉर्मल असो शर्ट हांव घालत ना. सो तो घेवचोय म्हाका पडना, आनी ताजे खातीर म्हणजे पयशे साल्वार जाता आनी म्हाका घेवचे पडना. सो आय एम इन अ वे कंट्रोलिंग माय सेल्फ. तुमचे पप्पा सायंटिस्ट आशिल्ले. हय. सो तुमकां केन्ना दिसूना की आपुणूय त्याच लायनीन वचचो कसो? हांवूय तसो एग्रीकल्चरान, हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, पूण म्हजो बापूय खूब शिकलो. म्हळ्यार तो PhD, तो FRES. म्हजी दुसरी भयण जी आतां आसा ती बी PhD. आमची भयणीची भुरगीं आहा तीं आतां PhD करपाक वतात. सो ती खूब शिकल्यात. आमचे तशें फॅमिलीन पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांत कमी शिकलो तो हांव.
ग्रॅज्युएशनाचेर हांवें तें पुरो म्हणलें. मागीर मातशें लॉन भितर गेलो आनी मागीर स्टुडंट पॉलिटिक्सान एंट्री मारली. सो हांव तसो एकेडमीक गेलो ना, पूण एग्रीकल्चर इज समथींग विच एट दॅट टायम नोबडी नॉर्मली वूड हॅव टेकन इट. कोण इंजिनियरींग नाल्यार मेडिसीन घेवपाक, हांव तें सोडून एग्रीकल्चर घेवपाक गेल्लो. आनी तशे भशेन आमचे म्हणल्यार भाट आहा तें भाट विकप ना, त्या भाटान कितें तरी करप आनी तें गोंयचो मॉडल आपलो फुडें व्हरप. ताजे मागीर हांव एग्रीकल्चर मंत्री जालो आनी एग्रीकल्चर मंत्री जावन ज्यो कितें वस्तू हांवें उलयल्यो त्यो हांव इम्प्लिमेंट करूंक सोदता ऑन अ सॉर्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणटा, म्हळ्यार एक ल्हान मॉडल. आतां जर हांवें म्हणिल्लें की ऑर्किड्स रोवपाक जाय, ऑर्किडाचेर असो धंदो करूं येता गोंयांत. सो म्हजे कडेन ऑर्कीड एक पॉली हावज आहा 1 एकराची, वेन आय हॅव अरावंड 45,000 ऑर्किड्स. नाव आमी एक म्हणटात इंटिग्रेटेड फार्मींग म्हळ्यार बोकडी पोसप, बोकडेचे जे हे पडटा म्हळ्यार एक्सक्रेटा आसता बिकम्स अ फूड फॉर द फीश. तशेंय हांवें इंटिग्रेटेड फार्मींग करपाक केल्लें. मागीर एक हर्ब गार्डन. सो वॉट एवर दॅट आय फील इज अ मॉडल दॅट कॅन वर्क इन गोवा वेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर. हें ऑन अ स्मॉल लेवल तें हांगा चलूंक शकता. एक कोणाकूय जर हांवें बातयां सांगली तो म्हणटलो कितें अरे हो उलोवपाकूच बरो जाणा, प्रॅक्टिकली कितें केलां काय. कित्याक शेतकरी जेन्ना उलयता दुसऱ्या कडेन ताजे मनान एक सदांच एस्पेक्ट आसता, तो सीइंग इज बिलिव्हींग. भाशण कितलेंय दिलें तुवें, मतां मेळपाक भाशण दिवं येता तुजें, व्हडलीं भाशणां दिवंक मेळटा, पूण शेतकरी ताजें कॉन्फिडन्स शेतकाराचें घेवपाक तुवें ताका करून दाखोवचें पडटा. आनी करून जर दाखयलें आनी ताणें जर शेतकाऱ्यान पळयलें जाल्यार मे बी ही वील एडॉप्ट वॉट यू आर सेइंग. सो हें म्हाका एक इज्रायली एक सायंटिस्ट आनी म्हाका सांगलें तूं बरो उलयता म्हूण, पूण उलोवन कितें फायदो, तुवें करून दाखोवंक जाय. आनी तूं एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर जें कितें उलयता तें तूं तुज्या भाटान करून दाखय. आनी सपोज कोणें जर तें पळयलें आनी जाल्यार तें तुका म्हळ्यार दे वील एडॉप्ट युअर वॉट एवर दॅट यू आर प्रोफेसींग. हें सीइंग इज बिलिव्हिंगाचो मंत्र घेवन हांवें एग्रीकल्चर तशें केलां आनी आय स्टील डू प्रॅक्टीस एग्रीकल्चर. सो आय एम ऑल्सो डुईंग वॉट आय स्टडीड. ओन्ली थिंग इट इज नॉट प्युअर सायन्स की तें सारकें ताजेर रिसर्च घेवन हांव वचूं ना. हांव प्रॅक्टिकल एग्रीकल्चर करतां. म्हाका दिसता गोंयान प्रॅक्टिकल अशें म्हणटा तें की इको एग्रो टुरिजम. एग्रीकल्चर बाय इट सेल्फ कॅनॉट सस्टेन, कित्याक थंय फार्म लेबर जाय पडटा. आमचो गोंयान कॉस्ट ऑफ लेबर इज व्हेरी हाय. आमची माती आहा ती लॅटरायटीक सॉयल विच इज नॉट वॉटर रिटेंटीव, अनलायक कोल्हापूर बेळगांव जंय रेगूर म्हणल्यार ती वॉटर रिटेंटीव सॉयल, ब्लॅक कॉटन सॉयल तांची आहा. आमची लॅटरायटीक सॉयल तशी उदका खातीर आनी हें करपा खातीर बरी न्ही. सो हें सगळें पळोवन टुरिजम बींग द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी वी हॅव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर विच ऑल्सो एट्रॅक्ट्स टुरिस्ट. हो मॉडल इवॉल्व करप इको एग्रो टुरिजम हो म्हणजे तकलेन आहा. दॅट इज एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट आय हॅव स्टडीड इन कॉलेज. सो बापूय सायंटिस्ट जालो जाल्यार पसून बापूय सायंटिस्ट म्हणून तो एक सारको फोकस केलो. बापूय वॉज अ एंटमॉलॉजिस्ट, म्हळ्यार जे जीव आसात जिवांचेरूच शिकला तो. हांव जाल्लो अर्जेंटिनाक जाल्लो कित्याक तेन्ना तो पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट म्हणून अर्जेंटिनाक गेल्लो पळय आवयक बरोबर. हांव थंय जाल्लो कित्याक थंय अर्जेंटिनान व्हडलीं सारकी ग्रासलँड्स आसा तांकां म्हणटात पांपास म्हणून. तांकां एक लोकस्ट प्रॉब्लेम जाल्लो. लोकस्ट म्हणजे ते व्हडले जे आमचे ग्रासहॉपर ते व्हडले टायप आसता ते लागतात आनी सगळें काबार करतात. सो ताजो पेस्ट कंट्रोल करपा खातीर तो गेल्लो आनी तेन्ना हांव थंय जाल्लो. सो तो एक सारको एक सायन्सीचो एक भाग आनी तातूंत तो चड शिकला. सर पॉलिटिकल जर्नी खंयच्यान स्टार्ट जाली एक्झॅक्टली? पॉलिटिकल जर्नी म्हळ्यार क्लास 5वेक आसतना मॉनिटर जेन्ना जाता सो तेन्ना मॉनिटर जावप आनी आपली दादागिरीच करप ना. बारीकांतले बारीक म्हणजे हांव एक सादे इश्कोलांतल्यान वयरसालो. पॉप्युलर म्हणून स्कूल आशिल्ली. एक टायमार गेल्लो हांव फकत 2 वर्सां आसतलो. एक बरी टिचर आशिल्ली ती कोस्ता टिचर शालिनी कोस्ता. तिच्या खातीर म्हाका तें इश्कोलूच बरें लागलें. सो सर्वसामान्य लोकांचें इश्कोल इट इज नॉट लायक लॉयला ऑर फातिमा मॉडल. ही बरी लोकांची मातशे प्रतिश्ठीत लोक थंय वतात, पयशे आशिल्ले लोक फॅमिलींतले लोक वतात. हांव सारकें सर्वसामान्य बरोबर शिकिल्लो म्हणजे गरिबांतले गरीब लोक. तांचे भितर म्हाका तशें एक म्हाका दिसता अंडरस्टँडींग मेळ्ळें भुरगेपणाचें.
सो फक्त तांकां डिसिप्लिनूच शिकोवप ना, तांकां बरोबर घेवन कशें वचप. सगळे जातीचे सगळे धर्माचे लोक भुरगेपणांतल्यान म्हाका एक ओरिएंटेशन मेळ्ळें इश्कॉलांतल्यान. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच सदांच ते अन्याय जो म्हणटा पळय समाजान अन्याय म्हणटा जाताच. आज आमी खंयचे पक्षान अन्याय जाता, वॉर्डान अन्याय जाता, मतदारसंघान अन्याय जाता, देशान अन्याय जाता. अन्याय म्हणटा तो जाताच समाजान. सो कोण तरी अन्यायाच्या विरुद्ध उलोवंक जाय. तें म्हाका एक सॉर्ट ऑफ तें कल्चर जालें पयलीं. And then to some extent I became sort of a leader from then on amongst my class, and then it grew. And so I think that is the beginning of politics. Politics म्हणते कितें, you can parachute from the top. की विजय सरदेसायाची बायल हाडली आनी घाली मतदारसंघाची. सो ताका अर्थ ना. तुका ग्रास रूट लेवलाचेर तूं वयर सरून. हांव सरला तो कॉलेज पॉलिटिक्सान. हांव गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलाचो चेअरमॅन आशिल्लो. ताजे मागीर हांव म्युनिसिपल इलेक्शनान एक्टीव आशिल्लो. म्हजें ओन पॅनल सक्रीय आशिल्लें आनी वी हॅव रूल्ड मडगांव सो मेनी टायम्स. ताजे मागीर हांव आमदार जालो आनी आतां हांव तिसऱ्यांदा आमदार जाल्लो आसा. सो आय हॅव बीन दॅट वे फ्रॉम द ग्रास रूट्स आय हॅव कम अप. आय डोंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फॅमिली, बट आय हॅव नॉट पॅराशुटेड फ्रॉम द टॉप की आजूच चलो म्हणून म्हाका हांगा कितें एक्स्ट्रा मतां मेळ्ळ्या अशें कांय ना. ताणें म्हाका राजकारणांत घाला ना. म्हजे घरांत तशें कोणाकूच तें ओरिएंटेशन नाशिल्लें, कित्याक ते राजकारणीच न्ही. तांणी म्हाका पुश करूंक ना. हांव आयला म्हजें नाका बिका म्हणटा हांव आयकुपी मनीस न्ही. हांव पयलींच्यान तसो. केन्ना आयकपा आयला अशें की नाका? मे बी अशें म्हज्या बापायक दिसतालें की हांवें लॉ कंप्लीट करूंक जाय आशिल्लें. म्हज्या बापायक अशें दिसतालें की हांवें क्रिकेट मातशी चड सिरियस घेवंक जाय आशिल्लें, जी हांवें घेवंक ना. सो सगळेंच हांव बापूय सांगतालो तें तशें आयकनाशिल्लें. खूब हांव तसो सगळें आयकूं ना अशें. हांवें म्हजें जाय तें केल्लें आहा. पूण हांव आवय बापायक मानतालो आनी आतांय मानता. फॅमिलीचो कन्सेप्ट आसा, आय रिस्पेक्ट इट. इट इज नॉट दॅट आय यूज टू लिसन टू एवरीथींग दे से. तसो हांव रिवोल्ट करपी पयलींच्यानूच. So that way it has been. Political leadership येता ती तुज्या आंगान तुजे तो गूण तुजे भितर आसूंक जाय. केन्ना केन्ना तो शिकूय येता तुज्यान. खूब जाण मागीर येतात राजकारणांत आनी तेय बरे राजकारणी जातात. तांकां खूब टेन्शन पडटा टू सॉर्ट ऑफ पुट अप अ फेस की आमी अशें वागपाक जाय, आमी देवळांनी भोवूंक जाय, आमी हेंच करूंक जाय. हांव तसो न्ही. आय एम अ व्हेरी अनकन्वेन्शनल पॉलिटिशियन. आय वील बी अ व्हेरी नॅचरल पर्सन वॉट आय डू. हांव सकाळीं शॉर्ट पॅन्ट घालून भोंवपी, मतदारसंघान भोंवपी सगळें. आनी हांव आय डू नॉट केअर अ डेम अबाउट वॉट पीपल वूड से अबाउट इट. इट्स कम्फर्टेबल, यू गॉट टू वेअर इट. इट्स हॉट, यू गॉट टू हॅव वेल लिनन. इट्स अ लिटल कूल, यू कॅन वेअर समथिंग एल्स अशें. सो इट्स ऑल अबाउट प्रॅक्टिकॅलिटी. आय डोंट केअर मच अबाउट वॉट पीपल फील अबाउट दीस. आनी अशें हातूंत कितें आहा की आय हॅव बीन ऑल्सो सेयींग मेनी टायम्स की हांवें तें म्हणिल्लें की दनपारां न्हिदूंक जाय म्हणून. एक आमची मेडिटेरेनियन लायफस्टायल सिएस्ता. दनपारां न्हिदलें काळीज बरें उरता. पयलीं लोकांचें आयकतालें मातशें एक न्हिदप. हांवें एकदां असो एक स्टेटमेंट केलो की हांव जर मुख्यमंत्री जालो जाल्यार गोंय हांव 2 ते 4 बंद उडयतलो, सगळ्यांक न्हिदयतलो. ताजेर एक खूब इश्यू जालो. इश्यू म्हणल्यार फॉरेन कंट्रीज एस्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड एक्चुअली इम्प्लिमेंट्स दीस. हे हांगा स्पेनाक, पुर्तुगालाक, फ्रांसाक खूब कडेन हें आसा. सो तांकां जाय आशिल्लो मॉड्यूल कसो आसतलो. हांवें तें अशें वयल्या वयर कॉमेंट मारिल्लो, पूण दे टूक मी सिरियसली. गोंयान नोबडी टूक मी सिरियसली. सो हें कल्चर जें येता की तूं यू आर लेड बॅक एंड यू आर रिलॅक्स्ड. यू डोंट हॅव टू पुट अप अ शो. की राजकारणी म्हणल्यार तो सामको बरोच मनीस आसपाक जाय, धवे घालून दिसूंक जाय. ही जी तियात्रां आनी नाटकां जे खूब जाण करतात, हांव तातूंतलो न्ही. हांव सारको जो हांव आसा तशा तसो हांव लोकां फुडें वता. हांव केन्ना केन्ना खूब जाणांचेर तापता, आमच्याच लोकांचेर. तो म्हजो असो रागीट कॅरेक्टर असो लोकांक दिसता. बट आय एम ओके विथ इट. आय एम ऑल्सो फायन. आय एन्जॉय विथ देम. आय समटायम्स इवन हॅव सेड दॅट आय हॅव अ ड्रिंक. की म्हाका म्हणजे विस्की आवडटा. आय कलेक्ट विस्कीज, सिंगल मॉल्ट. सो दॅट मी इट.
आय डोंट से आमी कितें गोंयकार म्हणटा ते रिस्पॉन्सिबल पिवपी, आमी पिवन गटरान पडना. सो तशें टू एन्जॉय युअर ड्रिंक इन मॉडरेशन हॅज ऑलवेज बीन गूड. इट्स नॉट बॅड, इट्स ऑल्सो गूड फॉर द हेल्थ. तसो सोरो जिवाक बरो म्हणून आमचें कोंकणी म्हणणें आहा पयलींचें. सो आय एम वॉट आय एम. गिव एंड टेक whatever it be, whatever people may have an opinion about me, this is what I am. आनी तसो म्हाका लोकांनी एक्सेप्टूय केल्लो आसा असो दिसता म्हाका. आज कितें जालां की कोण तरी येवन सांगता वॉट्सॅप युनिवर्सिटींतल्यान एक मॅन्युफॅक्चर करता की हो असो आनी तो तसो, आनी लोक ते बिलीव करूंक लागता. हें जावंक जायना, चड करून तुमचें जनरेशन. यू ऑल शूड नो पीपल, नॉट ओन्ली अबाउट बींग ऑन द मोबायल. यू शूड एक्चुअली नो दोज पीपल. ओके, मोबायल इज रिक्वायर्ड. I'm not saying that IT, whatever progress in the IT sector, why it doesn't now Facebook or Instagram or Twitter is not bad, but it is not the only thing in life. Knowing people personally, face to face, आवय बापाय कडेन उलोवप, ताजे कडेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन करप rather than putting messages, हें आज आयच्या जिवितांत गरजेचें अशें म्हाका दिसता. सो पूण तुमचे केन्ना अशे रुमर्स बी स्प्रेड जायना जे एक्चुअली इन रियल जावकूच ना? तशें रुमर खूब जाताले म्हणजे तुमकां इफेक्ट करतात ते? इफेक्ट जाल्ले पयलीं हांवें जेन्ना हें घर बांदलें तेन्ना घर एक्चुअली तें बांदार आशिल्लें, तें शेतान नाशिल्लें. खूब जाणांनी म्हणलें बिज्यान शेत पुरून घर बांदलें आनी आतां शेतां पुरपाक आयलां फातोड्डा. सो 2007 इलेक्शन खूब जाणांनी म्हज्या फ्रेंडांनी एडवायस केल्ली, लायक आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स कुडतरेचो आमदार, आरे ती व्हडल्या घरांनी बी कित्याक रावता, फ्लॅटान राव आनी थंयच्यान इलेक्शन कर, इलेक्शन जिखतलो. घरान गेलो जाल्यार पडटलो म्हणून, कित्याक लोकांनी दोळ्यान घातलें. तें म्हाका जालें बी. एक इलेक्शन पडलो हांव. ताजे मागीर लोकांकूय कळ्ळें की हो शेत कित्याक खातलो. आमी तशे भाटकार व्हडले, म्हणजे व्हडलीं भाटां, हांगाची लोकांची भाटां खावंक हांव पळय करतलो. मागीर हांवें शेतकऱ्यांक आदार करपाक स्टार्ट केलो. जें आतां एक 20 वर्सां 18-20 वर्सां म्हणजे चालू आहा. आनी आयचें जें हें वॉट्सॅप युनिवर्सिटीन चड करून आमचे तरूण पिळगेक ब्रेन वॉश केले. ध्रुव राठी म्हणटा तो आपले हातून पॉडकास्टान सांगता, तो युट्यूबर, तो सांगता की कोट्यांनी आमचे भारतीय तरणाट्यांक कंप्लिटली ब्रेन वॉश केले. कितें बोलताच सांगून हिस्ट्री पसून आपले भशेन सांगून. एंड दॅट हॅज बीन इररिस्पॉन्सिबली डन बाय द वॉट्सॅप युनिवर्सिटी. WhatsApp University म्हणजे ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी नासता. कोण नोबडी टेक्स चार्ज. इट्स नॉट लायक यू आस्किंग मी क्वेश्चन. इट इज जस्ट क्रिएटिंग सम कंटेंट आनी शेअर जावन कोण ताजें ओरिजीन तें खरें वो ना तें फट कोण पळोवंक वचना. हो म्हाका दिसता एक व्हडलो इश्यू. आज कितें जालें, ह्या दिसांनी गरमी आसात, देर इज द हीट ऑफ द समर, देर इज द हीट ऑफ द इलेक्शन. सो इलेक्शन्स इज ब्रिंगिंग अबाउट सो मच ऑफ हीट की वो हिंदू, वो क्रिस्तांव, वो मुसलमान, मायनॉरिटी म्हणल्यार हे तांकां गाळी मारप. सो दीस हेट इज समथींग विच इज नॉट गोइंग टू टेक अवर कंट्री फॉरवर्ड. ओवरऑल युरोपियन नेशन्स हॅव इन द पास्ट taken a very conscientious decision to delink religion from politics. तांणी बी धर्माची म्हळ्यार रिलिजियस वॉर्ड्स करून लोकांक पिशे केले. पण हातून कांय ना, हातून फक्त ब्लड शेड जाता आनी डिसयुनिटी जाता, फुट्टा, समाज फुट्टा. हाजे खातीर धर्म म्हणटा तो तांणी राजकारणांतलो भायर काडलो आनी ताजे खातीर ते देश प्रोग्रेस जाल्ले आसा. आमच्या देशान आतां धर्म राजकारणान हाडिल्लो आहा. सो वी आर गोईंग बॅकवर्ड्स, वी आर नॉट गोईंग फॉरवर्ड. दिस इज माय मेजर कन्सर्न. आय थिंक इट शूड बी द कन्सर्न ऑफ ऑल रायट थिंकिंग इंडियन सिटीजन्स. सो कम्पेर्ड टू ऑल अदर पॉलिटिशियन तुमच्या बरोबर चडशे युथ्स असतात, अशें कित्याक? तेच सांगलें लोकांनी. वेन द नेशन इज सच दॅट 65% ऑफ अवर पॉप्युलेशन इज लेस दॅन 35 years of age. Youth is everything. Youth is the part of our bigger part of our society. आजोवर तसो न्ही की म्हजे बरोबर जाणटे लोक ना, जाणटे लोकूय आसात. आनी हांवें म्हजे म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅनिफेस्टो सगळ्या धर्माक, सगळ्या जातींक आनी सगळ्या एज ग्रुपांक जें कितें करूंक जाय, इन्क्लुडींग दोज हू आर नॉट माय वोटर्स. आतां तूं येतना तुवें पळयलां आसतलें एक डान्स क्लास चलता भुरग्यांची. भुरगे म्हजे वोटर, भुरगे वोटर जावपाक आनी 15 वर्सां जाय. पूण तांकां पसून आमी एक कितें दिवंक जाय.
summer camp for dancing. So for every age group, we have tried to do something which they need as a progressive society. So ते हातून तरणाटे बरे आहा. तरणाट्यांक दिसता की अशें जावंक जाय, एक मॉडल कसो तांकां दिसता आसत. हांव दॅट डजंट मेक मी यंग. आय एम ऑल्सो ग्रोईंग ओल्ड. हांव 54 years जाला. आतां आमी केंसाक कलर मारून काळे आहा, तशें भितरल्यान हांव तितलो हें ना. सो म्हाकाय दिसता की भुरग्यां बरोबर आनी इंटरेक्ट जावंक जाय, आनी रिलेशन वाडोवंक जाय, जे आमी आमच्या पक्षान नवे भुरग्यांक सगळे अशे प्रोग्रेसीव भुरगे फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड ऑल कास्ट हांकां आमी प्रमोट करतात. इतल्या खातीर कित्याक दॅट टच विथ द यंगर जनरेशन शूड नॉट गो. आतां देरफॉर आय बिलीव दॅट यंगर जनरेशन, आमी पळय जेन्ना सांगता अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय, राजकारणी व्हडले व्हडले सांगतात, यंगर जनरेशनाक तें पडलां काय तें पडूंक ना. म्हजें चली आहा जें एक 27 वर्साचें, ताजें हांवें पळयलां एटेन्शन स्पॅन. ताका हांवें एक बरें भाशण दिलें एक अर्द वराचें, तें स्पीड इंटू 2 मारून तें आयकता. आयक म्हणून सांगलें जालें. आतां तें म्हणटा तें म्हणलें नाका, कितें तें शॉर्ट सांग. सो आमी बी राजकारणी वी हॅव टू लर्न टू स्पीक व्हेरी कन्सायज. कित्याक कोणाकूच एटेन्शन स्पॅन तशें ना. एक वर तुजें भाशण आयकपाक कोणा पासियन्स ना. आनी आयच्या जनरेशनाक ना. आयचें जनरेशन म्हाका दिसना पेपर कितून वाचता, आनी पेपर वाचचोय म्हणून म्हाकाय दिसना. कित्याक पेपर इतली पेड मिडिया म्हणटी अशी जाल्या की ती पेपर इज बिकम अ प्रोपगंडा फॉर द रुलींग पार्टी. सो तातूंत कितलें खरें आहा. सो आज तुमी जे पॉडकास्ट करतात हें कित्या खातीर करतात? यू ऑल आर गेटिंग टू द ग्रास टू द बेसिकली डुईंग वॉट हॅज टू बी डन बाय मेन स्ट्रीम मिडिया. तुवें वचून ते मनशाक डायरेक्टली उलोवन कितें तें क्वेश्चन करप हें जायत ना आयच्या जगांत. आनी तरणाट्या लोकांक एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो विथ द यंगर जनरेशन ऑफ टुडे इज दॅट कन्विनियन्स हॅज बिकम मोर इम्पॉर्टंट दॅन कन्विक्शन. हांव तुका सांगता पळय की हांव भुरगेपणान वाचलें आनी वाचून म्हाका एक कन्विक्शन जालें. कन्विक्शन की अन्यायाच्या विरुद्ध झगडटा म्हणून. सो दॅट इज कन्विक्शन. कन्विनियन्स इज वॉट की एक स्पॉन्सरशीप वचून राजकारण्या कडेन मागप आनी ताजे कडच्यान स्पॉन्सरशीप घेवप आनी एक डान्स करप. डान्स करून जातकर त्या मनशाक वोट मारप. तो राजकारणी कोण? तो रेपिस्ट काय तो ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारल्या आनी फट मारून उडी मारल्या तें आमी कांय पळप ना. ताजी स्पॉन्सरशीप घेवप आनी तो बरो म्हणप आनी ताका मत मारून आपलो फुडार काबार करून घेवप, मागीर नोकऱ्यो घेवपाक ताजे कडेन पयशांनी उबें रावप. कितें फायदो जाता? सो आयचें जनरेशन शूड गेट मोर इनवॉल्वड इन पॉलिटिक्स एंड पीपल लायक मी आर द मॉडल्स with no political upbringing, with political upbringing but no political lineage. जावन तातूंत आमी राजकारणांत पावल्या, आमदार जाले. सो हांव जावंक शकता जाल्यार कोणूय जावंक शकता. आमी कितें व्हडले स्वर्गांतल्यान देंविल्ले लोक न्ही. सो इट इज लायक एनीबडी शूड ऑल्सो एस्पायर टू बी द चेंज दॅट यू वॉन्ट इन दीस सोसायटी. सो तुमी जेमोलॉजीन बिलीव करता बिकॉज तुमी रिंग घातल्या ताका स्टोन आसा. हो स्टोन एक्चुअली दीस इज अ पर्ल, मोती. म्हाका एकदां दिल्लें तें म्हणजे हांव खूब राग येतालो त्या टायमार. म्हळ्यार चड बेगीन राग येतालो. तें तकली थंड करपाक खूब वर्सां जालीं पयलीं दिल्लीं. हांव तें घालता कितें हातूय बी तकली थंड उरूंक जाय. फरक पडला काय? आतां फरक पडला म्हणून मानपाचो. आय डोंट नो. आसा फरक आसा मातसो. आय थिंक तूं जसो जाणटो जाता तेन्ना आपशीत तूं थंड जाता. दॅट ऑल्सो कॅन. पळय ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आहा पळय, जे कोण जो भावार्थ तुजो आहा तो भावार्थ कित्याचेरूय आसूंक शकता. वास्तू म्हणटा तातूंत भावार्थ आसता. खूब जाण वास्तून मानतात की वास्तुशास्त्र अशें म्हणटा आनी तेंच मानूंक जाय. थोडे लोक देवाक मानतात, तशेय लोक आसात. आमच्या समाजांत एथिजम म्हणून पळय तेय आसात. एथिस्ट हू डोंट बिलीव इन गॉड. देर आर पीपल हू बिलीव इन डिफरंट गॉड्स. सो वन हॅज टू एडजस्ट एवरीथींग. दॅट इज वॉट इज अ प्रोग्रेसीव सिटीजन. म्हाका दिसता धर्म जो आहा वो तुजो देव जो आसा तो तुजो आनी देवाचे भितर प्रायवेट अफेर. ते डज नॉट हॅव टू बी पब्लीक. तूं कितें मानता तें तुजें घरा. तुवें तें लोकांचेर थोपप ना. खूब जाण राजकारणी देवाक पांय पडटात आनी फोटो घालतात. देवाक पांय पडून फोटो कित्याक घालप तूं? आनी मागीर देवाच्या नांवान फटिंगपणां करप. देवान आपल्याक सांगलो फूट म्हणून. हें कितें अर्थ उरला? हें अशें जायना. सो ताजे खातीर
राजकारणी देवाची फकाणां करतात इन द बार्गेन. हें जावंक जायना. हांव लोकां कडेन मागता की वॉट एवर दे बिलीव इन, whether it is God, whether it is spirituality, it is their private affair between that entity and themselves. It doesn't have to be made public. There's no need to make it public. सो युजली पेरंट्स जे असतात पळय ती आपल्या भुरग्यांक खंय भायर धाडनात शिकपाक बी, पूण तुमी तुमचे चलयेक धाडलें. सो तुमी आतांच्या काळार पेरंट्सांक कितें सांगपाक सोदतात? पळय, पेरंट म्हणटा ती जी ड्युटी एज अ पेरंट म्हळ्यार कितें, एक भुरग्याक जन्म दिवप, भुरग्याक बरे भशेन वयर काडप. एक्झॅक्टली वॉट अ बर्ड डज टू इट्स लिटल वन. ताती घालता, ताका हें करता, भुरगें जाता आनी भुरग्याक तें फ्लाय जावपाक जाता तितलो आदार करता पक्षी. आनी जेन्ना इट फ्लायज डजंट मीन इट हॅज टू कम बॅक टू द नेस्ट. इट मे फ्लाय एंड गो वेरेवर इट वॉन्ट्स. इफ इट वॉन्ट्स इट विल कम बॅक टू द नेस्ट. सो तो विचार एक प्रोग्रेसीव पेरंटान दवरूंक जाय. म्हजे चलयेक जेन्ना हांवें 10वी जावन पुण्याक रावंक गेलो तेन्ना म्हज्या बापायक आवडूंक नाशिल्लें. म्हणटा एकूच चली, ताका कशें धाडलें काय म्हणून. पूण ताका IB एज्युकेशन करूंक जाय आसलें, म्हणजे इंटरनॅशनल बॅक्युलरीट. तें शिकलें. शी ब्रॉडन्ड हर हॉरायझन. आनी IB एज्युकेशन एक्चुअली डज दॅट टू चिल्ड्रन. And after that she felt that naturally she doesn't have the next place in India. म्हणून ते UBC Vancouver गेले, युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटीश कोलंबिया. थंय करून ताणें आनी डिग्री घेतली फ्रॉम लंडन. सो शी इज आउट. सो शी इज गॉट द फ्रीडम. दॅट्स हर लायफ. वी वील प्रोटेक्ट, promote her as much as we can, but we have to give her freedom. So that's her life. It's about her freedom and we actually treasure her freedom. ताका येवंक जाय, शी इज ऑलवेज वेलकम. ताका जर थंयच रावंक जाय आनी ताका कितें जावंक जाय तें ताजें लायफ. इट्स हर डिसिजन. आमी जाता तितलो ताका आदार करप, फुडें व्हरप हें आमचें कर्तव्य जाता. भुरग्याक धाडप ना हें आपल्या आवय बापायचें पयलीं जें हातान आशिल्लें तें आतां ना. आतां भुरग्यां आपुणूच वचूंकूय शकता जाय जाल्यार. सो ताजे परस ताका आमी जाता तितलो आदार करप हें एक प्रोग्रेसीव आवय बापायचें फिलींग आसूंक जाय. आतां आमी ताजे कडेन खूब उलयतात. हांव उलयतां, म्हजी बायल उलयता, सेपरेटली उलयतात. म्हाका दिसता तें घरान आशिल्लें जाल्यार आमी कमी उलोवपाचें. आतां पयस आसून आमी चड उलयतात. विथ ऑल दीस वॉट्सॅप व्हिडियो खूब जाता. सो तशें भितर आमचें जें कितें संबंद आसूंक जाय, भुरगे म्हणून भुरग्याचें नातें बॉन्डिंग तें आसा. बॉन्डिंग व्हेरी परफेक्ट. सो तुमकां सपोज ऑथॉरिटी दिली टू फॉर्म रुल्स ऑन लिव इन रिलेशनशीप, तुमी सपोर्ट करतले? लिव इन रिलेशनशीप म्हणटा ती आमच्या वेळार म्हळ्यार जेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो, हांव तुजे एजीचो आशिल्लो तेन्ना दीस वॉज नॉट अ एक्सेप्टेड कन्सेप्ट. आज लोकांक वेदर इट इज कपल्स ऑर वॉट एवर, दे वॉन्ट टू नो वेदर दे वील बी कम्पॅटेबल. सो दे वॉन्ट टू ट्राय इट आउट. हो एक नवो कॉन्सेप्ट आयला. एंड दॅट इज फायंडींग सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टन्स इन सोसायटी की डायरेक्टली लग्न जावप आनी एक लायफ सेंटेन्स पडचे परस पयलीं ट्राय करून पळोवप खरें आपलें जमतलें जुळटलें काय ना. हें आतां नवी ही मोद जाल्ली आहा आनी हाजे विरुद्ध उलोवपी हांव कोण न्ही. आनी हांव तें एंडोर्स करी बी ना. नॉट टू से दॅट आय एंडोर्स लिव इन रिलेशनशीप, बट आय थिंक दीस इज द कल्चर दॅट इज कम अप. सो वेन इट हॅज कम अप यू हॅव गॉट टू बी प्रॅग्मॅटीक. समाज जे भशेन वता ते भशेन तुवें वचपाक जाय. थंय स्पीड ब्रेकर मदींच घालून हें सारकें न्ही म्हणून तुज्यान जावंक जायना. आमी आमच्या समाजान अजून मेरेन LGBT एक्सेप्टन्स ना. म्हळ्यार होमोसेक्शुअलिटी आमी एक्सेप्ट तितली करनात. पूण जगभर आतां गे लायफ इज बिकम एक्सेप्टेड and they are being given rights under the constitutional laws. So you may like it or you may not like it. The fact is the society is moving towards that and you should not be a speed breaker. Should not try to resist change. What do you enjoy the most being a politician? So from what I've told you, I'm a very open politician. I don't have something to hide myself. My office is just next to my house.
So what I do in my house is almost reaching the office every now and then. So I'm a very different sort of a politician. So what I do as a politician and in my personal life is almost the same thing. जे भशेन तुका हांवें सांगलां की म्हजे जे 5 एक फ्रेंड आशिल्ले ते आज मेरेन फ्रेंड आसा. सो पर्सनल लायफान जे म्हजे मित्र आहा ते म्हजे राजकीय क्षेत्रानूय तेच मित्र आहा. सो तशें आमी कांय म्हळ्यार एक कितें आर्टिफिशियल जें कितें आसता एक प्रोफेशनान तें म्हज्या हातून ना. आमचें सगळें नॅचरल आहा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच वॉट एवर आय मिस इन माय पर्सनल लायफ, वॉट आय वूड हॅव मिस्ड, मे बी आय वूड हॅव लायक टू ट्रॅवल मोर. राजकारणात असताना कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं आसूंक जाय. यू कांट बी अ नॉन रेजिडेंट लिडर, यू हॅव टू बी अ रेजिडेंट लिडर. I would have loved to travel more around the world, see more of the world. I can't do it that way now, but I still do. As compared to many other politicians, must be I'm roaming around more. म्हणल्यार आता जेन्ना आमी वाटेच्यान तुमी वतात तेन्ना सगळो लोक पळयता तेन्ना कितें फिलींग येता? काय वायट धरपाचें ना तातूंत. काय तातूंत व्हडलें चड हें जावंक जायना. तुका आज पळयता तूं निवडून आयला, तूं फाल्यां पडलो जाल्यार तुका कुत्रो खावचो ना. अशें जर परिस्थिती आसा जगांत जाल्यार तशें जावंक जायना. तुका यू शूड फील प्रावड फॉर वॉट गूड यू हॅव डन. यू शूड बी रेडी टू फेस द पब्लीक एनी टायम, एनी गिवन टायम. सपोज एक रस्तो वायट जालो, वो खंय फोंडकूल पडला आनी ते लोक तातूंत पोट होदान पडत आहा, लोक गाळी मारतात तुका, तुवें तें वचून रिपेर करूंक जाय. तुजी ते भशेन म्हळ्यार टीम आसूंक जाय विच वील इमिजिएटली लायक अ हेल्पलायन फॉर. आमची हेल्पलायन बरी आहा. कोणाकूय कसलोय त्रास जालो जाल्यार वी गेट बॅक टू. खूब जाण प्रेज करतात, जे एक वॉट्सॅप धाडटात की थँक्यू व्हेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू आनी अशें. हें बरें दिसता आयकून. दीस इज द ओन्ली हें न्ही आमकां जी आमची करन्सी कितें की गूड विशीज ऑफ द पब्लीक इज वॉट मेक्स अस हॅपी. सो जेन्ना तूं खंय वता कितें वता तुका पूर्णपणान तुका कळपाक जाय तूं कोण म्हणून. एक की तूं लोकप्रतिनिधी. पीपल हॅव एक्सपेक्टेशन्स ऑफ यू. यू कांट बी सेल्फीश. आतां हांव जर खंय गेलो कोणागेर एक पार्टीक येतना मदीं रस्त्यार एक्सिडेंट जालो आनी मनीस सकयल पडला, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दॅट यू विल जस्ट कम बॅक. ड्रायव्हर चलयता तूं आनी खंयच्यान पळयतलो आनी तूं घरा येतलो. सारकें न्ही. एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव यू हॅव टू बी अवेलेबल फॉर द पब्लीक. सो ते देवन ते हॉस्पिटलान ताका घाल, ताका सारको कर. तो कोण म्हणून पळोवप ना, तो तुजो एनिमी कसो आसूं ताका पावूंक जाय. दीस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड. तशेंच आमी ओपोजिशनान आनी रुलिंगान केन्ना केन्ना ओपोजिशनान आसता केन्ना रुलिंगान पडटा. ओपोजिशनान आसतना आमी बोवाळ करता, रुलिंगान आसतना मेव जावन बसप ना. थंय बी आपल्यान कितें तरी बदल हाडटलो आनी ज्याचे खातीर जें तूं ओपोजिशनान उलयतालो तें रुलिंगान पावतकर तूं इम्प्लिमेंट करतलो. हें तुवें याद दवरूंक जाय. रुलिंगान पावप म्हणल्यार वायट न्ही आनी ओपोजिशनान उरून बोवाळ मारप म्हणूनय वायट न्ही. तुवें तुजी ड्युटी जी आसा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून ती सदांच करूंक जाय आनी रिस्पॉन्सिबली करूंक जाय. ती कितले मेरेन करूंक जाय तेंय एक इश्यू आहा की पॉलिटिकली वेन शूड अ पर्सन रिटायर. तुका वाज येवचे पयलीं, तुका म्हजो वाज येवचे पयलीं हांव वचूंक जाय, नाजाल्यार तुका वाज येतलो न्ही. तूं म्हाका भायर उडयतली. उडोवचे पयलीं आय शूड से दॅट ओके बाबा हांव जालो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयांत संवय कितें आहा लोकांक की जर तूं मत मारतलें जाल्यार हांवें येवन तुजे घरा मत मागूंक जाय. एटलिस्ट एसेंब्लीक, लोकसभेक तें जायना. सो आमी कितें करतात, तूं म्हाका कितलेंय बरें म्हणजे लेट्स से हितचिंतक आसूं पूण हांव जर तुजे घरा पावलो ना तूं म्हाका मत मागना. तुजें घर आहा 3rd फ्लोराक आनी थंय लिफ्ट ना. अश्यो कितल्योच बिल्डिंगो आसा आमच्या मतदारसंघात जांकां लिफ्ट ना आनी ते तुवें चडून वचपाक जाय. चडून वतना जर तुका खरच मारपाक लागली आनी तुज्यान जायना पळय म्हाका दिसता तुजे दीस भरले. सो देन यू हॅव वेन इट मिन्स यू आर नॉट फीट. टील द टायम यू आर फीट यू शूड डू दीस थिंग्स. मागीर तुवें यू हॅव टू गिव इट टू अनदर पर्सन. कोण येता ताणें घेवचें अशें म्हाका दिसता. पॉलिटिकल रिटायरमेंट एज हॅज टू बी डिफायन्ड. स्लोली गोंयचो समाज पसून तो डिफायन करपाक लागला. नाजाल्यार मर म्हणसर एक पॉलिटिशनान रावप आनी ताणें मागीर आपल्या भुरग्याक हाडप आनी मागीर ती ताजी फॅमिलीच एक फॅमिली बिजनेस कसो ताणें तो चलोवप हें सारकें न्ही. नवे मनशांक चान्स पडूंक जाय, नवे मनीस येवप हें बरें. समाज तातूंत आनी प्रोग्रेसीव जाता. सो वॉट इज लव अकॉर्डिंग टू यू?
Love is passion, love is karma, love is respect for what you love, whether it is an individual or you love a hobby or whatever it is. It's sum total of so many things. Cannot be decided as love equal to what. It's not Wikipedia सोदपाची वस्त न्ही. Love happens with a certain chemistry that goes between individuals. तूं कोणाच्या मोगान पडप म्हळ्यार कितें? तुमकां तो दुसरो मनीस आपल्याक जाय अशें दिसप तें पयलीं दिसता, मागीर तुका कमी जाता. वो तूं जाणटो जालो जाल्यार तुजें पॅशन कमी जाता. सो दीस थिंग हॅज टू लास्ट ऑलवेज. सो एक कितें तरी केमिस्ट्री जाय आनी एक वेवलेंथ सेम आसपाक जाय. You cannot love a person who doesn't have the same wavelength as you. Somewhere your beliefs are the same, belief system is the same. कितें तरी similarity आसूंकूच जाय, ना जाल्यार you cannot end up loving someone. So it's a very complex situation. I have also got married, love marriage. So I think it does not happen all of a sudden. It has to happen. It should be allowed to happen. And you fall in love. You don't land in love. Love doesn't come and take you in your arms. It's not like that. You fall in love. So तू पडटा मोगान पडटा म्हणटा तें पडचें पडलें ना तें खंय तरी तो मोगान पडचो पडलो. So that's the way it is. It's more complex. I am not an expert in that. सर आज जेन्ना तुमी पास्ट लायफान पळयता तेन्ना वॉट डू यू रिग्रेट द मोस्ट? खूबदां आमी कॉलेजान बी आसतना खूब तसो केस्तांवांक बिस्तांवांक खूब केल्या. इट वॉज टू शो सुपेरियरिटी. आपलो ग्रूप वयर सरप, आपलो ग्रुपाच्या खातीर झगडप, दुसऱ्याक चान्स टू क्लॅरिफाय दिवप ना, तुजीच सायड आयकून तुवें करप आनी तो वायटूच तो वायट म्हणप, ताका क्लॅरिफाय करपाक तुजो चान्स दिवप. हें हांवें खूबदां केल्लें आहा म्हणजे तरणाटे जिवितांत. दॅट आय रिग्रेट. I may have made enemies out of it because of it also. But it has happened. I can't now relive my past. I cannot correct it now. I can only see that it doesn't happen in the future. So फुडारान कोणूय कॉन्त्र जावन म्हणजे हांवें खूब जाणांचे म्हणजे शत्रू आशिल्ले जे म्हाका गाळी मारताले ते आज म्हजे फ्रेंडूय जाल्ले आसा. खूब जाणां आहात. इट्स ओन्ली एक्चुअली अ मिटींग ऑफ मायंड्स. तुवें पयलीं दुसऱ्याक एक्सेप्ट करूंक जाय फॉर वॉट ही इज, वॉट ही ऑर शी इज, आनी मागीर ताजे कडेन उलोवंक जाय. मागीर एक खंय तरी वेवलेंथ जर जमली जाल्यार दुस्मान म्हणटा तो कोण उरना. हें दुस्मान ना उरपा खातीर जें कितें करूंक जाय जें हांवें केलें ना इज वॉट आय रिग्रेट. सर रिसंटली तुमी लंडन गेले, थंय तुमकां गोंयचो राखणदार म्हणून तुमकां एवॉर्ड मेळ्ळो. सो सर जर तुमचे कडेन लायफाची 1-2 वरां आसात जाल्यार तुमी गोंयकारां खातीर कितें करतले? गोंयकारांक वळखतात कितें म्हणून एक बरे हुशार लोक जे सर्व धर्म समभाव मानतात. आमचे गोंयकारपण म्हळ्यार कितें की गोंयकारां मनीसपण जें आसा ताका गोंयकारपण म्हणटा. सो गोंयकारपण देन एनकॉम्पसीस आवर ट्रेडिशन, आवर कल्चर एंड सो मेनी थिंग्स. बट वी आर युनीक. आमी आमच्या देशांत आमकां इतिहास दुसरो आहा. आमी पोर्तुगेजांच्या अंडर आशिल्ले, देश ब्रिटिशाच्या अंडर आशिल्लो. आमी लिबरेट जाले 61, देश इंडिपेंडंट जाला 47. सो आमकां इतिहास दुसरो आसा. आमची जॉग्रफी पसून दुसरी आहा आनी आमचे लोक, देशांतले लोक आनी आमचे लोक एक न्ही. आमी हॉस्पिटेबल लोक, आमी सगळ्यांक एक्सेप्ट करपी लोक आनी ताजे खातीर गोंयकार म्हणटा स्टँड्स आवट. आज तूं खंय गेलो जाल्यार आय एम एन इंडियन म्हणून सांगलें आनी आय एम ए गोवन म्हणून सांगलें. गोवा म्हणल्यार मनीस आपशींच हें जाता. सो दे सी समथींग, देर इज समथींग कॉल्ड ब्रँड गोवा. तें गोंयकारपण राखप हें आमी आमच्या पक्षाचें एक मेन मोटो आहा. गोंयकारपण. सो गोंयकाराक प्राधान्य मेळप, प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल. दीस इज अवर स्टेटेड पोजिशन. दॅट इज फॉर अ गोंयकार. आनी गोंयकारपण हें राखप. 2 वरां तुका जिवितांत मेळ्ळीं लास्ट आनी गोंयकारां खातीर कितें करतलो म्हणटा गोंयकाराक गोंयांत सेंटर ऑफ
डेव्हलपमेंट कितें आसा तो तें डिसायड करप. जो कितें ब्रँड गोवाचो फायदो जातलो तो गोंयकाराक मेळूंक जाय हें पयलीं आसूंक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार की गोंयांत जें एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी आहा, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बरे भशेन जगता हें आमी जितें दवरूंक जाय. आज खंयचेंच राजकारण फुडें व्हरपा खातीर आमचे भितर दुस्वास जो एक इंजेक्ट केलो वता ह्या दिसांनी तो आमी कसोच लागून दिवंक जायना, तो आमी आडावंक जाय. दॅट शूड बी द फोकस. ओके, सो आता लास्ट एक ल्हानसो सेगमेंट घेवया. युअर फर्स्ट म्हणजे हांव जे क्वेश्चन विचारले तेंचे तुमी फास्ट आन्सर दिवप. फर्स्ट, ओके. फर्स्ट जॉब. First job. I'm educated and unemployed. I have never worked. I work for myself. Okay. First bike. First bike. First bike was a Spark. Kinetic Spark from Akravik. First car. First car was a Maruti. Yeah. First travel via flight. Flight was in, I think I went to Malaysia. No, I went to Dubai. I don't remember that. First house. First house is the house that I own. Okay. First vacation out of India. All this vacation, everywhere I've gone is on a vacation. It's not on work. First vacation. First vacation must have been to Malaysia, Thailand, or Dubai. I don't remember the exact. Okay. First expensive stuff you bought. Expensive stuff. Maybe shoes. The expensive stuff is the Watch. watches. I have many watches. I think the first expensive thing I bought was a Rolex watch. Okay. When I was many years ago. Must be 25 years ago, 25, 30 years ago. That's it, sir. Thank you so much for coming on my channel. Thank you.